मोगल बाबू ना दो हांव जुजे मास्कारेनस तुमच्या मुखार घेऊन येता लोकांचे आवडेचो फामाद एक एपिसोड। त्या एपिसोडाचे नाव जावन आसा लिपलेले कलाकार। आयज आमी आसात पेरसेरावली एक लिपलेलो कलाकार तुमच्या मुखार हांव घेऊन येता। आता तुम्ही म्हणटले नाव सांगतोगोच हो आनी खंयचो लिपलेलो, हो तर संवसारभर फामाद, हो लिपलेलो कसो जाता आयकात। लिपलेले कलाकार हो एपिसोडांत हांव खरे लिपलेले कलाकारांच हाडटा जे पालकार जाय तो वावर करून ते कांय कारणांक लागून ब्रेक घेतलो आनी तांचो वावर आतां तितलो दिसना, तसले कलाकारांक हांव तुमच्या मुखार हाडटालो। पूण हो कलाकार लिपलेलो हांव म्हणटा कारण जायत्या लोकांक ताचे आजून पासून जे गुण आनी ताची कला जी लिपलेली आसता ती आजून पासून उजवाडाक येवंक ना। हाकाच लागून म्हाका दिसता हो लिपलेलो कलाकार म्हणून तुमकां आयकून शॉक जातलो हो लिपलेलो कलाकार कोण काय म्हणून। आतां हांव आसां पेरसेरावली ताच्या घरा सामकार आनी तो लिपलेलो कलाकार जावन आसा सगल्याच्याच वळखीचो। आमी ताका सगळे कलाकार पालकाचो डॅडी म्हणटात, तो आनी कोणूच न्हय सीडी सिल्वा। म्हज्या सामकारान आसा तुमचो सगळ्यांचो वळखीचो। हांवें जे म्हटलेलें मॅन ऑफ 1000 फेसीस। आयज खुशालकायेची खबर ही इंटरव्यू घेवपाक म्हाका उमेद भोगता, कारण आयज एक व्हडली खुशालकायेची खबर आमकां तशेंच लोकांक आनी आमच्या कोंकणी पालकाक। कारण आमच्या डॅडीक जाका आमी डॅडी म्हणटा, पालकाचो डॅडी सीडी सिल्वा, आनी आयज पालकाचो डॅडी म्हणटा ते खरे पुरावे जाता, कारण आयज ताका 90 वर्सां बसतात 90 इयर्स। असलो कलाकार आमच्या मदें आसा तो जावन आसा सीडी सिल्वा। डॅडी हांव तुका डॅडी म्हणटा आनी पयले सुवातेर 90th बर्थडे एक खुशालकायेची खबर तुका विश करता। थँक्यू व्हेरी मच, देव बरें करूं। डॅडी म्हजो पयलो प्रश्न, तुजी तियेत्राची सुरवात कशी जाली? म्हजी सुरवात इगर्जेच्या इस्कॉलांतल्यान जाली। इगर्जेच्या इस्कॉलाक वतालो आनी लायते शिंगतालो। इगर्जेन हांव सारको मेन सिंगर आसलो आजे दिसांक। तेन्ना इगर्जेचे प्रोग्राम जाताले तितून आसतना आनी गांवच्या भुरग्यां गेले तियात्र नाचताले। पूण 1951 वर्साक फेलिक्स कार्दोज आमचो गोंयचो गांवचो भाव तो फेलिक्स कार्दोज ताचे तियात्र चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून हांव येयलो 15 वर्सांचें आसतना। ते आपोवणें ताचे तियात्राचें नांव आपोवणें। तेन्ना सावन हांव मागीर प्रोफेशनान गेलो। ओके डॅडी, आतां आज पासून तुजे सगळे तियात्र कितले जाले? 40 सुमार तियात्र जाले म्हजे लिस्टाचेर आनी अजून बरयलेले आहाय। आनीक सीडी 4-5 सीडी काडले। आनीक वालोर डॅडी तुका तुजो वावर तुवें युट्यूबाचेरूय कांतारा जिवा दवरला। 2-3 कांतारां हांवेनूय तुजी शूटिंग केल्यान। आनीक मोंते क्रुजाचेरूय तुवें कांतार मोंते क्रुज तो। आनीक त्या वेळार स्टेडियमाचे वयर कांतार काडपी तूं पयलो फातोड्डा स्टेडियमाचेर तेजें नांव घालून। हांव तेन्ना भुरगो, तेन्ना तें कांतार आमकां एकदम आवडलें। आयज उमेद भोगता असल्या महान कलाकारा बरेर एक इंटरव्यू घेवपाक म्हाका सोयीक मेवलो देखून। तुजी तियात्रांत सुरवात एज अ एक्टर म्हूण जाली? एक्टर म्हूण जाली, मेकअप मॅन म्हूण जाली आनी प्रॉम्प्टर म्हणून जाली। हांव आदी 3 हें करतालो, मेकअप, प्रॉम्प्टींग आनी तियात्र। 10 रुपया 15 रुपया शेअर आसलो, हांव 3 शेअर घेवन वयतालो। एकूच फावटीन 3 रोल? 3 रोल जाय, 3 काम, एक्टरूय, मेकअप मॅनूय आनी प्रॉम्प्टींग। आनी 2-3 तियात्र जाले की ना आखो बूक हितून कंप्युटरान कोणे कितें उरलां जाल्यार हांव थिंगा रावन सांगतालो, बूक नासतालो मुखार। आनी आयज पासून तें हांव प्रॉम्प्टींग नासतना तूं जाणा कांतारा म्हणटा। डॅडी हांवें जायत्या तियात्रांत तुजे बरोबर कांतार म्हणला, आनीक तुजे व्हिडिओ
भोवतणी हांवें कांतारां शूटिंग केल्यां वालोर तुका तुजो वावर तुवें युट्यूबाचेरूय जिवो दवरला आनी तुजी कांतारां जायतो लोक वाकाणटा व्ह्यूज बरे येतात आनी जायची शूटिंग काडल्या आनी न्हू डॅडी तुजी कांतारां तूं वावर दवरला तो बरो दवरला आनी आयज पासून हांवें जायते फावटी पळयलां जायते कलाकार आमचे प्रॉम्प्टिंग सोदतात भोव थोडे कांतार रेडी जायना म्हणून पड्ड्या फाटल्यान पूण डॅडी आयज पासून प्रॉम्प्टिंग घेना आनी आतां मायक घेनासतना रोज तीन एक वाघ कसो स्टेजीचेर येता आमकां अभिमान भोगता डॅडी तुज्या ह्या 90 वर्सां तुका भोगता त्या सोमयार तियात्र अकादेमीन एक प्रोग्राम घडून हाडला आनीक तातूंत तुजो एक तियात्राचो बूक पब्लिश केला बुकाचें नांव पिशें तियात्र आसलोलो तो हे पिशें आदी खंयच्या वर्साक तुका तियात्राची म्हायती एक जाणटो मनीस उणे हेजीचे चेडवा लागीं काजार जाता आनी तेका एक भाव आनी एक भयणी आसता दोग भाव ते आनी व्हडलो भाव मागीर पयर मातूर ते काजार जाता भावाक आनी भयणी लागून म्हळ्यार तेगेली बायल दुसऱ्या मोगान पडटा आनी ताका भाव ते सांगता पूण तो आयकना ते बायलेचे सारको पावलो घुसपालो मनीस निमणे कडेन ताका कळटा आनी ते कळ्ळें म्हणटूच ते आनी कोणाच्या मोगान आसलो तो एक काजारी आसता ते कळ्ळें म्हणटूच तें पिशें जाता आनी हे भाशेन तेजो गोश्ट हे भाशेन पीस जाता आनी हो मेल म्हूण समजोन तो खंय वयता आसतना एक्सिडेंट तेगे पाकीट चोरी वयता तो मेलो म्हूण तें समजता पूण तो भिकारी जावन तेंच्या घरान येता हे भाशेन म्हजी हिस्टोरी आसा जायत्या जाणांन बरो वावर केला आनी एकाच लागून बरो वावर केला पूण तांचो वावर अजून पासून लिपोन आसलो तेकाच लागून हांव लिपलेले कलाकार म्हणून एपिसोडाचें नांव लिपलेले कलाकार पळय आयज तियात्र अकादेमीक जरी तर तुजो बूक उजवाडार हाडूंक नासलो तुजो वावर मातशें लिपोन उत्तम तूं तियात्र अकादेमीक देव बरें करूं म्हणटा हय एंटनी बार्बोस प्रेसिडेंसीन तेणी मिटींग करून सगळ्यांचे मदें घालून सगळे मेंबरांनी पास करून म्हाका हें फेलिस्टेशन करूंक थारायला जायते चिंतता जायते हें कोत्ता तो देवान ताका भलायकी दिवची ही सगळीं कामां शाती पाव तुज्या नांवार म्हजे पिक्चर येयल्ले वय बरें पिक्चर जाय म्हजे हिस्टोरीचेर पिक्चर येयलोले जायतो डिस्प्लेस केलो पूण मदें प्रोड्युसर नाच जालो आनी मागीर ते कांतार ह्या पिक्चर चालू केलें एकदम बरी कांतारां हांवें तितून आनी मागीर तें कित्याक बंद पडलें तें म्हज्या सांग आनी एक शो ताजो लंडनांत पासून जाला डॅडी आयज तुजी 90th बर्थडे हे जाल्यार म्हाका जाणा जावंक जाय लोकांकूय जाणा जावंक जाय 90 इयर्स जावप म्हणजे फकाण न्हय 90 इयर्स जावप तुवें असो तुका मेंटेन दवरला हाचो सिक्रेट कितें 90 इयर्स बेस्ती मेळोना तूं सोरो पियेता सिगरेट पियेता ना बियर पासून पियो आयक धाकले आसतना माय सोरो लासून दिताले कुलियरांनी तेसले म्हज्या पोटान गेला पूण हांव आजून बियर पासून पिवंक होच तो सिक्रेट आज तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरलो पूण तूं सोरो ना आनीक आयका ती कुशा ही दुसरीच 8वे तरेची खबर हांव जाणा ल्हान आसतना डॅडी एक गादी चलयतालो ल्हान आसतना अजून चलयतालो हांव ल्हान आसतना आनीक एक गोंयकार गादी चलयता आनी तो सोरो पियेना म्हटल्यार हे सारकी हांसपाची खबर पूण डॅडी हो तुजो सिक्रेट आमच्या तरणाट्यांनी जाणा जावचो की अशें करून बॉडी मेंटेन केली जाल्यार तुका 90 वर्सां न्हू 100 वर्सां पासून म्हाकाच न्हू आनी खंयच्याय कलाकाराक तियात्रिस्ताक म्हजे भाशेन हें जिवीत मेवल्यार पुरो एकदम बरें मागणें तुजें डॅडी तूं आमच्या आतांच्या तरणाट्यांक आनी आदल्या कलाकारां मदें तुका कसो अंतर दिसता हय तुजें सांगणें म्हणजे आतांच्या कलाकारांनी एक रेस्पेद मान स्टेजीक टायमार पावंक जाय टायमाचो डायरेक्टराक रेस्पेद डायरेक्टराक रेस्पेद दिवपाक जाय डायरेक्टराचें कितें चिंतपाक जाय सारकें तो कोश करून आमकां 10 15 20 जाणांच्या हातांत घालता आनी एक सांगता सदांच
कलाकारान तियात्रिस्तान दुसऱ्याचो वावर वाखाणूंक जाय ताका म्हणटात खरो तियात्रिस्ट. हांव उरोन तूं मरो हें जावपाक जायना. सारकें. आनी तियात्रिस्तान लोकांक समूह आसा ताका वाखाणपाक जाय आनी कितें समजल ना जाल्यार ताका विचारून घेवपाक जाय, ते सजवणी घेवपाक जाय. बेश्टेन गांवांत वचोन हें घालपाक जायना. सारकें that is. सारको तियात्रिस्ट म्हणटा तो दुसऱ्याचो वावर वाखाणटा तो. आयकलां तुमी आमचे डॅडीची सांगणी आनी एडवायस घेवन आतांच्या नवे कलाकारान असलेंच पावल मारूंक जाय. तूं म्हज्या एपिसोडांत आयलो म्हूण आनीक येवन आमचे एपिसोडाची सुरोपाय अर्दीकूय वाडयली देखून तुका काळजांतान देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. सोजमोतां तुमकां हो एपिसोड आवडलो म्हणून जे तोच वेळ हांवें CD सिल्वाच्या सांगाताक सारला तसलोच वेळ फुडल्या फावटी हांव सारतलो एक खोडेगांत कलाकारा सांगाताक. ते मेरेन वाट पळयत रावात. हांव जुजे मास्कारेनस घेवन येतलो आनीक एक एपिसोड लिपलेले कलाकार. तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं.